In fact, we had earlier registered an offence against Sri Daji Sarkar and others for forming an unlawful assembly and obstructing the chief officer while discharging her lawful duties as a public servant. The incident had taken place inside a cabin. Today, the accused persons were summoned for investigation by PSI Shivram Daus and are being formally arrested in this case. Further investigation is in progress. पयर जे आमी सीओक जाप विचारपाक गेले ताचें हें आमकां बक्षीस आसा आनी गोंयच्या लोकांक कळपाकूय बरें की हाजे फुडें असलेच प्रश्न जनतेचे घेवन वचप ना म्हणून तूं जनतेचे प्रश्न घेवन गेल्यार तुका अरेस्ट जाता पूण म्हाका सांगन दिसता की आज आमी आनी स्ट्रॉंग जाल्या हाजे फुडें जितले तुमी सपोज आमी जनतेचे प्रश्न घेवन वतले आनी तुमी आमकां अरेस्टूच करपा आसा जाल्यार आमी घेत वतले पुलिसांनी रेडी जावचें आमकां परते परते अरेस्ट करपा खातीर कित्याक जनतेचे प्रश्न घेवन फुडें वचपा खातीरूच आमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा आनी आज खंय तरी जनतेचो आवाज दामपाचो हो प्रश्न आसा आनी खंय तरी खंय दुखता खाज येता दुसरे कडेन असो हे प्रकार आसा म्हाका त्या महिलांक विचारन दिसता तुमी इतल्यो महिला सपोज त्या हाका सपोर्ट करता जाल्यार तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना सायली शेटगांवकाराचेर भुरग्याचो पांय उज्यान म्हणजे फुगेटी लायल्यो तातूंत जळ्ळो तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना ताचो गाडो उबारलो तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना कामाक्षी तेंडुलकराच्या घराचेर फातर मारले तेन्ना तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना फातिमाचो गाडो उबारलो तेन्ना हाचें उत्तर कोणा कडेन ना फक्त एक शो करपा खातीर